कॅमेरामॅन माझ्या साईडला जाऊ भाई मुकार ना करे मुकार ना फाटी ना ना फाटी ना यार आता फाटी ना माझी बाबा फाटी राव माझी भाई हात काढ मरे माईक घेऊन ना स्पीकर ना नो स्लोगन्स नथिंग आम्ही शिस्त बागयल्या आम्ही पीस लविंग गोवन सगळे गोंयकार हांचे आसा आनी वॉरन बाब विल हँड ओवर दीस रिप्रेझेंटेशन टू यू सर गुड इवनिंग सर हांव 2 दीस पयलीं बरें तेदो तुमी आमकां 48 आज आमी अल्टिमेटम एक सांगलेलें 48 आवर्सा भितर ते दवरले म्हूण पूण आजून दवरना देर इज अ लॉट ऑफ fear and a lot of anger and people are hurt that why is this person still not arrested and caught. So a humble request, peace loving protest is come by all over. Thousands of people, thousands. So we just want you to accept this memorandum of ours and also if you can just You have to if just you can address the crowd and tell what exactly is the situation right now, where are we standing with regard to the arrest of गौतम कट्टर कोण आहा कित्या आतां हांव आयकलां ते भाशेन केस तुमको काण क्रायम ब्रांचाक दिल्या तूं गोंयकार म्हाका दिसता तुजी बरे केस आनी स्ट्रॉंग आसपाची आतां कोणाको केस आहा ती क्रायम ब्रांच आमकां देखून तें देखून खबर ना आमकां सगळ्यांक काडकां दवरला लोकांक वी आर नॉट अवेर वॉट इज हॅपनिंग विथ दीस केस एंड दॅट इज हर्टिंग अस ऑल द मोर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा शूड बी फॉर द गोवन्स एंड नॉट फॉर समवन फ्रॉम आउटसायड पूण चलत ते भाशेन आमकां दिसता हो सरकार गोंयचो गोंयकारां ना आनी भायले लोकां चड सारकें सो एक तुमकां एक सर तूं देखून आमी सारके वी हॅव ट्रस्ट इन यू बिकॉज यू आर अ गोवन बट देर आर नो रिजल्ट सारको झिरो सो तूं आमचे क्रावडांक एड्रेस कर क्रावडा सांग की कितें गोंयकारांक एड्रेस कर आनी सांग आम्ही 48 आवर्स दिल्ली सर ते 48 आवर्सामध्ये अरेस्ट जालो ना आता काल भावा सांगचा हाडला आणि ते अशें म्हणटा की 51,000 दिन तेका क्रायम ब्रांचानूच हो न्यूज मिडिया दिला की 51,000 तेका पे केला म्हणून हो अशें म्हणून मिडिया सांगता कितलेशे मिडियान पळयला की मिडियान सांगला की आमकां हो न्यूज क्रायम ब्रांचान दिला की 51,000 तेका पे केला म्हणून तेका गौतम कट्टर गोंय तेगेले सगळे टिकेट आनी तेका 51,000 तेका दिले म्हणून क्रायम ब्रांचान आउट केला न्यूज सो जेन्ना ऑर्गनायझरान दिले म्हणून पूण हो जे इन्व्हेस्टिगेशना थ्रू तांकां कळ्ळां सो आतां आमची एक डिमांड आहा जे ऑर्गनायझर आहाय दे आर द मेन कल्प्रीट तांकां अरेस्ट करपाक गरज आहा तांकां जर अरेस्ट जायना जाल्यार आयज तांकां आनी आयज साहेब हे हो गौतम कट्टर म्हणटा तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर ताणें हेज्या पयलीं मदर ट्रिजा साईबाबा कितल्यांच्यो तो उलयला नॉट ओन्ली गोंयचो साहेब आफ्टर नोईंग हीज पास्ट हिस्ट्री ह्या ऑर्गनायझरान त्या गोंया हाडला आनी गोंयचो हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमाचो एकवट तोडपा एका मुखार काडला तूं साहेब सांग्यार पुलीस ना आहलो गोंय साहेबान हेच कोत्ताय तूं गोंयकार तुका खबर आहा गोंय साहेब म्हणल्यार कितें तो प्रत्येका खबर आहा सो हांव मागता तुकोडे की तुवें ह्या क्रावडा एड्रेस करचें काल जेन्ना दीस काबार जालो 48 आवर्स हांवें प्रतिमान वॉरनान सर एंटनीन लोकांक कॉल दिलो आयज लोक येयला ऑल रिलीजन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नो डिफरन्स ओनली टू आस्क when will Gautam Khattar get arrested आणि ऑर्गनायझेशनाचे केन्ना केस जातली आमच्या संतोष साहेबान आमकां आश्वासन दिलेलें जेन्ना हांवें हिंगा एप्लिकेशन दिलेलें हांवें कंप्लेन लॉन्च केलोलें तेन्ना आमगे PI अरुण ताका दिलेलें सो आमी नेक्स्ट डे तुका मेळोले सो तेदोन तुवें आमकां सांगलेलें आमकां आमी तुका 2 दीस अल्टिमेटम दिलो 2 दिसांचो मागीर तुवें आमकां सांगिल्लें एक टीम काडटले आनी तांकां वचपाक 2 दिसान जावपाना आमकां म्हणून थोडे दीस जाय म्हूण तो आज 4-5 दीस दिसत म्हाका आतां आमकां स्टेटस कितें आहा तो आमकां कांय खबर ना
आनी हें मातशें हेजेर तुवें आमकां मातशें लोकांक आयज सकाळीं सुद्दां विजय सरदेसायन तेच मागणी केल्या की बाय टुमोरो फ्रायडे ते सीएमा बड्डे पळय जायना जाल्यार बिकॉज हें चड जालें आतां आमकां इतले सगळे 48 आवर्स जाय सुद्दां प्रतिमान आमी फोन केलो काल नेक्स्ट आमी कॉल दिया काल आमी लोया मध्ये हांव वरन जावं एंटनी सर येवन आमी कॉल दिलें आनी आयज लोकांक कितें हाडचें पडटा साहेब विचारपा बिकॉज अकाउंटेबिलिटी ना म्हूण बरें सर आतां वॉरन बाब उलयलो आशीश उलयलो आमचो मिशू उलयलो आतां म्हाका इतलें सांगपाचें जाय तुका की लास्ट इयर अशेंच जाल्लें असल्याच टायमार आमी मोर्चा घेवन आयिल्लीं आनी ते कोणाक लागून वेलिंगराक लागून वेलिंगरान डेरोगेटरी स्टेटमेंट केल्लें म्हणून आमच्या फ्रांसीस झेवियराचेर जो आमचो गोंयचो साहेब म्हणून वयता सगळ्या धर्माच्या लोकांक सगळे विदावट एनी हे कास्ट एंड रिलीजन आतां म्हाका विचारूंक जाय तुका की लास्ट टायम जेन्ना आयिल्ले आनी हांवें रस्ते ब्लॉक केले लोकांक उलो मारलो आख्खें गोंय पेटलें 2 दीस तुका न्हीद पडूं ना तुका न्हिदूंक दिवना तुका आनी सुनीता एसपीक सगळें केलें तिसऱ्या दीस आमी फाटीं घेतलो ह्या पाटी आमी आयल्या पळय ताका तेन्नाच धरिल्लो आनी भितर घातिल्लो जाल्यार आयज हें जावपाक सो तरी पासून न्ही आमी कितें रावा तरी पासून म्हाजे प्रोटेस्टर म्हज्या बरोबर आसले पळय आमचेर सगळ्यांचेर केसी घातल्यो एफआयआर घातल्यो पूण वेलिंगर सुसेगाद आसा आतां just because you all did not take action that time, fast swift action on Wellinger, today it is repeated. And as Mishu has told, I would like to mention this. This Gautam Khattar, one video is going viral. Last year 25 देखून तो derogatory उलयल्लो आसा आनी जेन्ना आख्खे वर्ल्ड ताजे पळयता युट्यूबार ऑर्गनायझरांक खबर ना आय फील दीस इज डन टू डिवायड हिंदू कॅथलिक्स एंड मुस्लिम्स इन गोवा दीस इज डन फॉर पोलरायझेशन वी डोंट वॉन्ट सच डिविजन आमकां युनिटी सांबाळपाक जाय आमचे गोंयकारपण आमकां सांबाळपाक जाय सो हांव तुजे कडेन इतलेंच मागता त्या पाटी आमी बोवाळ कोण आयिल्ले रस्तो ब्लॉक केलो ह्या पाटी आमी शांतिकायेन आयल्यात आमचे सान फ्रांसीस झेवियराचे हिम्स म्हणीत आयल्यात प्रेस करीत आयल्यात आनी हो पळय आसा हो सोद घेतलो कोणें वायट केला पळय घेतलो कित्याक आमची सगळ्यांची काळजां दुखल्यात बट वी हॅव नॉट मेड एनी डेरोगेटरी स्टेटमेंट आमी खंयचेच रिलिजनाक देखून स्लोगन घालूं ना बिकॉज एकल्यान तशें केलें म्हणून दुसरे तांचे भाव भयण्यो त्या रिलिजनाचे वायट आसना त्याची ती अपब्रिंगींग ही आमची अपब्रिंगींग आमची स्पिरिच्युअल लिडरांनी शिकयल्या ती आतां आय वूड रिक्वेस्ट यू विथ युअर ओन माउथ सी ताज्या भावाक माधव गट्टर कोण हाडला पळय ताका स्केप गोट केला ही इज अ गटर पूण माधव काडून कांय जावपाना आमकां मास्टर मायंड जाय We want Gautam Khattar to be arrested. Please, sir. कर दिया यो नाका हांगा हायट मेळ्ळी मुखार माच खुशी मातो सर प्रतिमा प्रतिमा भाई बायला बीन पडशीत माच फाटल्यार आम मुखार कॅमेरा सायडीन रावाय रे मातशे शिस्त भागोय मरे सरे बिचे सांगून हाडला मरे तुमकां अरे मिशू मिशू
पळय पहिली सुवातेर मायक फाटल्यान सांगितलें मायक ना तुमचे मायक मायक ना मायक पळय लोकांक मातशें वगैरे आयकय प्लीज पळय पहिली मातशें गिराबात आयकाय रे आयकाय हॅलो माझे आयकाय एसपी की सांगपा सोदिता पळय पहिली सुवातेर हें पळय गोंय साहेबाचेर कितें उलयलां तेजेर आमकांय बी मनांतल्यान हें बरें दिसना हें आमी बी गोंयकार आमी ट्रू गोंयकार आमकांय बी हे गोंय साहेबाचेर कितें तो गौतम खट्टरपण येवन उलयला तें आमकांय बी कोणाकूच बरें दिसना पूण पयली सुवात तेजे उपरांत हें शेनवार दीस जालें मागीर सोमार दीस सगळे वरण प्रतिमा सगळे लोक हांव सगळ्यांचें नांव घेवंक शकना सगळे लोक येवन मेळे लोकांनी सांगले की अशें इमिजिएटली तेजे पयलीं आमी केस रेजिस्टर केली केस रेजिस्टर करून आमी आयकाय बरें मरे बाबा तेजे उपरांत मागीर आमी इमिजिएटली जालें आमी तूं स्टेटस दिता बरें हांव आमी इन्वेस्टिगेशन करता म्हूण सांगलें आमी तेजे उपरांत इमिजिएटली आमी टीम धाडली आमी PSI डेव्हिड कोस्ता म्हण घराडे सर्च मारले लायकली प्लेसीस सर्च मारले ते लोकल पुलिसांक आमी घेवन लोकल म्हणजे तो मेळना मागीर आमकां इन्वेस्टिगेशनाक कळ्ळें की तेजो भावान तेजी सगळें येवपाचें बिवपाचें तिकेट बाकी सगळें ते भावान केलें पण ते भाव पळयता म्हूण त्या खातीर तेजी भावा हाडलो भावा हाडटरेच मागीर कितें जालें की सगळे कडेन गोंयांत सगळी पुलीस स्टेशनाची मडगांव जावं ह्यो इन्सिडेंट जालो वास्को टिळक मैदानार वास्को जालें मागीर मडगांव लोकांनी दिलें गोंयचे साबार पुलीस स्टेशनांनी गोंय आयकाय रे गोंयची साबार पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेन दिल्यो कंप्लेन दितरेच हांव मोठ्यान म्हाजो पळय आवाज आसा तितलो मोठ्यान उलयता हांव साबार पुलिसांक कंप्लेन दिल्यो मागीर पळय आसा आयकाय रे मागीर पळय मागीर ही सगळी पुलिसांक कंप्लेन दिता म्हूण क्रायम ब्रँचात ती ट्रान्सफर केली क्रायम ब्रँचात ट्रान्सफर करून कित्याक तुमी समजशा की क्रायम ब्रँचाक की आनी कितें करपाक ना क्रायम ब्रँच आमची कितें आसता आमकां बाकीची कामां आसता पूण क्रायम ब्रँच आसा ती स्पेशल तेंचे स्पेशल सायंटिफीक एड आसता सगळी आसता आनी तांकां चड टायम आसता ते केसी थोडी आसतात त्या खातीर तेमचेडेन दिली की इन्वेस्टिगेशन क्रायम ब्रँचाक करपाक आनी तेजे उपरांत तेजे भावा आमी काल हाडला आनी आमकां हें करून आमी गौतम खट्टराक आमी कशें करून आमी अरेस्ट करतले कित्याक हांव तुका टायम दिवंक शकना पूण आतां इन्वेस्टिगेशन ते क्रायम ब्रँचा कडेन आसा हांव तेंचे कडच्यान तुमकां वॉट एवर तेजो स्टेटस हांव दिवंक शकता थोडी हांव कितें आसा तेंचे कितें इन्वेस्टिगेशनाक उलोवंक शकना मागीर हांव तुमकां स्टेटस इन्वेस्टिगेशन आसा कित्याक हांव तुमकां दिता आनी तेजे उपरांत इन्वेस्टिगेशन आमची चालू आसा आनी आमी जात तितले बेगीन आमी जात तितले बेगीन आमी हाडटले जात तितले बेगीन तुमी टायम मागलो म्हण जावपा ना पूण आमी जात तितले बेगीन हाडटले हे म्हाजे कडच्यान तुमकां एश्युरन्स आतां क्रायम एकूच गजाल आसा की एका कट्टराक हाडपी मनीस ऑर्गनायझर आसूं कट्टराक हाडपी मनीस ऑर्गनायझर जाल्यार ऑर्गनायझराची भायर कित्याक जावना हांवें वॉटेवर कितें आसा हें स्टेटस दिलो आतां सुद्दां क्रायम ब्रँच करता क्रायम ब्रँच चालू आतां कित्याक कशें कितें तें मुखार तें पळयता You have to be a file registered by the committee. Exactly. Committee has तेमकां सामान कर न्हू सर ऑर्गनायझर
जरा रोकडा येतलो बाबा अरेस्ट को तुमका Arrest them! All they should resign! लेटर संतोष देसाई सांगला की आपल्याला प्रोसिजर सांगला पण आता तुमकीच आहे Marvin Putin has to be sacked, and it is Pramod Sawant's birthday tomorrow. Give it as a gift. Sack that Marvin Putin. आमचा बर्थडे गिफ्ट आहे सीएम फाल्या तुझो बर्थडे सीएम प्रमोद सावंत तुझो फाल्या बर्थडे तुझो बर्थडे आमच्या कट्टराक लागली आमच्या न्याय जाय कट्टराक धरपाकूच जाय पूण तेज्या पयले तुझ्या बर्थडेक आमकां गिफ्ट दी सेंट मोविन गुदिनो एज अ मिनिस्टर Marvin Putin. Taxi problem. What should be today? Just get lost. Marvin Putin has to get lost. Chief Minister Pramod Sawant should give Dolan's resignation of Marvin Putin. Sack Marvin Gudino! Sack Marvin Gudino! Right now! आणि एक सांगता ते मागील दिना रेजिग्नेशन दी विड्रॉ सेट कोर खाल्या पडा न्हू आय खबर तुडे स्ट्रायकर बेकार ना फॉल पडत रस्त्यार येबा एक शब्द तुडे
We want a birthday gift from CM Pramod. Since it is Chief Minister's birthday tomorrow, you give us justice first. We are demand of thousands of people here outside of South Goa Police Headquarters. A demand, and we are requesting. We are requesting. We are requesting CM. Please demanding. We are demanding. एक म्हळ्यार ज्या पद्दतीन ह्यो जो इतलें प्री प्लॅन करून बीजेपीन ज्या पद्दतीन जें कितें थारयलें हें फक्त कित्याक तर इलेक्शनान लागीं पावला बीजेपीक पूर्णतया खबर आसा की फुडलें इलेक्शन आमी जिखूंक शकना ताच्या खातीर आतां कितें करपाक जाय हिंदू आनी क्रिश्चनां भितर झगडी घालपाचो कार्यक्रम आतां एकूच गजाल सांगता फाल्यां सगळ्या क्रिश्चन भाव जे जे तांची इन्स्टिट्यूट आसा फादर आग्नेस फादर कोकेता मागीर आनी खंयचे आसतले पार्टी नाका बीजेपी औरंगे पार्टी नाका आमकां जाय लहराची जात्रा जाली तिची पॉइंट कोण मिलागिरी क्रिस्तांव आज गोंयान पिढी चालू राहिली आसा की आमी हिंदू क्रिस्तांव भाव सगळे मुसलमान सगळे बी एकत्र रावतात आणि आज फक्त या राजकारणा खातीर बीजेपीने मुद्दम केल्ले आसा नाल्यार जाल्यार आतां भुरगेपणाची आतां बंद करुया पयली चीफ मिनिस्टराक सांगपाक सोदता आमी सीएम तूं हेका रिस्पॉन्सिबल आसा हांव तुका डायरेक्ट तुजेर एलिगेशन घालता की हे तुज्या फेल नेग्लिजन्स आनी फेल सरकारा खातीर जाला आयज तुमची कर्मां थापपाक तुमी हे भायले जे कोण पपेट्स आसात तांकां हाडून आमच्या मदीं फूट घालपाक सोदतात आमी अशें केन्ना झगडोंक नासले हेच्या पयलीं सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या हेका मडे म्हटले तुमी कितें तेन्नाय ताका कांय करूंक ना आनी आयज तुमी परत क्रिस्तांव भावांक आमच्या रस्त्यार देंवयले आयज तेच ना हिंदू आनी मुस्लीम सुद्दां हेंच्या बरोबर सो म्हाजें म्हणणें कितें सीएम तुका मजा दिसता हेची तूं हांसोन काल पेलेक सांगता की आपूण धडकलो तेच्या भावाक हाडटा म्हणून आमकां भाव नाका आनी ते तीन आमदार जे स्टेजीर बसलेले तांकां पयलीं धरा आनी भितून लाया आनी पयलीं तेंचे कोणाचें कॉर्पोरेशन आनी कोणाची मिनिस्ट्री आहा ती पयलीं काडा तेंच्यांनी पयलीं जाप दिवंक जाय गोंयच्या जनतेक फुडें नासतना सेंट फ्रांसीस झेवियराचो अपमान जालो जाल्यार हेंची तोंडां कित्याक बंद आसलेली ती आमी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जो मेरेन ताका धरिना तो मेरेन बोट आमी तुजेर दाखयतले कित्याक तूं डायवर्सिफायींग जी पॉलिटिक्स करता न्हू आयज तुजें फेल गव्हर्नन्स जॉब दिवपाक फेल पर्यावरण वाचोवपाक फेल जमिनी वाचोवपाक फेल हे सगळे लिपोवपाक ह्या भायल्या लोकांक हाडून तूं आमच्या मदीं फूट घालता हेका जबाबदार गोंयचो चीफ मिनिस्टर आसा आनी आमी तुका एक सांगता हेका धरून हाडिना न्हू आमी सगळ्या आमदारांच्या रेजिडेन्सीचे वयतले हा पयली सांगता मागीर म्हणू नाका की कायदो हातीन घेतलो कायदो तुमी हातीन घेवंक लायता हे इतले लोक हांगा येयला बेकार ना कोण बेकार ना तुमच्या फाटल्यान नाचे करपाक आनी एक सांगता आमच्या क्रिस्तांव भावांनी केन्नाच गोंयान किल्लेस करूंक ना हक्का खातीर झगडल्या हे माय बोबी खातीर झगडल्या हे उगडास दवर कळ्ळें तुका परिणाम भोगचो पडटलो राजकारण हेतू जर तूं हे करता जाल्यार देव सुद्दां तुका माफ करचो ना तुका सांगता देव आता विजय सरदेसाई एसपी कोले डिस्कशन वयला ही हे सर्टन थिंग जस्ट लिसन टू इट आम्ही एक डिसिजनाचेर येवपाक सोदता प्लीज डिपार्टमेंटान एक ह्या मॅटरान स्पोक्समॅन अपॉइंट करपाची गरज आहा एसपी लेवलाचो ऑफिसर कित्याक संतोष
इज नॉट द ऑफिसर. तो म्हणटा क्रायम ब्रांच. आनी खंयचे पुलीस स्टेशनार वास्को गेले ते म्हणटा क्रायम ब्रांच. क्रायम ब्रांचा म्हळ्यार आमी पावना आनी ते उत्तर दिना. सो वॉट इज द कोर्ट्स ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशनाचे फीचर्स आनी स्टेटस लोकांक कळपाक देर इज नो वे. सो ताजे खातीर गव्हर्मेंटान एक SP लेवलाचो ऑफिसर, PR, पब्लीक रिलेशन्स एज वेल एज मिडियाक सांगपाक आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक एक ऑफिसर अपॉयंट करचो. हे पयलो डिमांड. दुसरो, फाल्यां मुखेलमंत्र्याचो बर्थडे जावचे पयलीं जर ताका अरेस्ट जायना हे खट्टराक जाल्यार मुखेलमंत्र्याच्या हातान खट्टर ना, मुखेलमंत्र्याच्या हातान मोवीन आहा. मोविनाक ड्रॉप कर. ना जाल्यार सरकारूच हातून इनवॉल्ड आहा. मोवीन स्पोक फॉर द गव्हर्मेंट. When the minister speaks endorsing what Khattar spoke, he spoke for the government. If government feels that it is wrong, then they have to drop Movin. If they don't drop Movin, it means government is hand in glove with Khattar. Yes. Second time, any candle light जावचो ना. Before 12 midnight. Responsible लोक प्रतिनिधी सांगता any candle light and हे जावचो ना. It should have to be some other lines. Thank you very much. Chalo, bye. Thank you. Chalo, let's go. Bye. आम्ही हिंगा सगळे आम्ही एकठांय जालो आहे गोंयकार. हिंगा जायते भाशेचे लोक आहा, मुसलमान आहा, हिंदू आहा, कॅथलीक आहा, सगळे एकठांय आहे. फाल्यां दिसाचो तर एक धरून कांय जावपा ना, ताका धरून हाल सुटले तेंगलो मनीस. पूण हिंगा गरज कसली आहा, आयज एक एग्जाम्पल सेटअप केलो आहा ह्या सरकारान. गव्हर्मेंट उलयता, गव्हर्मेंट म्हणजे कोण? मोवीन गव्हर्मेंट इज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. हो थिंगा भाशण करता असो एंडोर्स करता. सो गव्हर्मेंटाक तरी मुख्यमंत्री हू द हेड ऑफ द स्टेट त्याक तरी तेणे तरी मान्य केला की उलयले ते बेकायदेशीर म्हणून, जाल्यार तेणे पयलो आमदार मंत्री ताका तेक पयलो दिवपाचो. त्याक दोत पयलो दवरपा मागीर बरें आहा आनी तरी आसता तो मान्य करता. कोणी तो एंडोर्स केला मुख्यमंत्र्यान ताका ड्रॉप करपाचो, नाजाल्यार तेणे ग्रेसफुली स्टेप डावन जावपाचो. हे आमचे डिमांड आहा आनी हाल्या दिसा भितर हें जायना. हे आमगे गोंय आहा, गोंयकार आहा ते आनी एकच दिसान न्हू सगळे गोंय कर्नाटक वतले आनी सरकाराक कोटले, सरकाराक कोटले. गोंयची परजेचो पावर कितलो तेजो सरकाराक कोटले. आमी सरकाराक कितें मागताय? सरकाराक मागताय पयलो मोविना दिवय, पयलो मोविना दिवय हाल्या. जल्मा दिसाक एक एग्जाम्पल सेटअप कर. जे तुगेले मंत्रिमंडळ आहाय ते भितर आहाय म्हण तूं गोंयचो गांवचो गोंयचो आमचे पीस कडेन करपाक हे भितर आहाय. तपासत मुगे मागणें तुमच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्रीक जेन्ना तूं म्हणटा हे कर्तव्यां केली ती फास्ट आहा जाल्यार तुगे आमदार मंत्री आशिल्लो तिका ते ड्रॉप कर पयलो आनी मागीर अरेस्ट कर कट्टराक. गौतम खट्टर तर तू मेळोक ना, जरी तर घाटर नाका सो हो मनीस तर मेळोक ना जाल्यार आयज ताणें लोकांक तोंड करपा लागून ते बाक अरेस्ट केलो. हे नाका आमकां. पूण आमकां जाय गौतमाक अरेस्ट केल्लो कित्याक तेणे आमच्या गोंया स्पेशली ह्या ज्या ऑर्गनायझरांनी स्पेशली ताका पे करून प्लेनाची तिकेट दिवन हाडलो. परतून प्लेनाची तिकेट दिवन हाडलो म्हणटकूच हे सगळे मिडिया ते भाशेन आयज हो जो आमदार कॅबिनेट मिनिस्टर जो तर थिंगा रावन हे सगळे तर एक्नॉलेज करता ताका जाल्यार ही आयची गरज. आयज विजय हांवूय उलयता ह्या मिनिस्टराक मोविनाक वसोय करून ड्रॉप करपाकूच जावं फाल्यां बिफोर मिडनायट जाल्यार हांव तुका एक सांगता आख्खो गोंयचो लोक उठ्ठलो, क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम सगळो उठ्ठलो आनी हे जे उठोन तेन्ना हे गव्हर्मेंटा कडेन कंट्रोल करपाक
सांगता आज एसपी कोणाक जज केले तेचेर ऑर्गनायझरांचेर केस जावपाकच जाय रिजाईन दिवपा रे सध्या म्हाका दिसता पळयता आज म्हाका एक सांग प्रत्येक फावटी वर्सान वर्स साध्वी हाडले साध्वीचेर स्टेटमेंट काडले की जरी तर कोण बीफ खायत जाल्यार ताका हँग करप न्हू परत ते सुटून गेले ताच्या नंतर डीएनएक लागून रस्त्यार हाडलेल्या लोकांक लाठीचार्ज केले ते सुटून गेले आणि आज परत जे डायव्हर्जन करपाक लागून 39 हे डायव्हर्जन करपाक लागून तुम्ही सेंट फ्रांसीस झेवियराचें नांव परत घेवन करपाक परत क्रिस्तांव रस्त्यार हाडपाक लागून करता आणि हे सगळे करता जाल्यार कोण करता हेची क्वेश्चन मार्क येता मेन इम्पॉर्टंट आसा जेन्ना खंयचो प्रोटोकॉल आसता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक जेन्ना तो खंयची मिटींग अटेंड करता जाल्यार ताच्या इन्व्हेस्टिगेशन आनी तेजी एजन्सी आहा पळय जी अप्रूव्ह दिता शिवाय सीएम अटेंड करपाक शकना एडवर्टिजमेंट जावंक शकना जाल्यार त्या पोस्टराचेर सीएमाचें नांव आशिल्लें आनी बाकीच्या ऑर्गनायझराचें नांव आशिल्लें सो सीएम वॉज अवेअर अबाउट वॉट यूज टू हॅपन जें कितें जावपाचें आशिल्लें तें सीएमाक पयलींच खबर आशिल्लें आनी सीएम येवन सर रावला दुसरी गजाल who is responsible for this is the committee because committee have approved the Khattar to speak on the stage so arrest the committee also and tisro main important message Naveen Kujino संकल्प अमनकर आणि दाजी सलकर और गोंडो केदार बरे या तिगांकूय टर्मिनेट करपाक जाय रिजाइन करपाक जाय सीएम टू गिव रिजाइन सगळो आतां गोंयचो लोक आता आमी पयले चितिल्ले बरे भाशेन जावपाक बरे भाशेन कॅन्डल लायट पिसफूल ट्रेन करपाक आतां आमचे हेजे कोणा पिसफूल हें जायना इश्यू जाला बिकॉज कित्याक आमच्या शास्त्रांतल्यान दोन इन्सल्ट केला आनी आतां सांत फ्रांसीस गोंय आयिल्ल्या सगळ्यांनी वच जाली म्हळ्यार कोणाकूय ताका सायबू म्हूण बगर जाप करपाचें नांव घेवपाचें कोणाकूय तापसना ना सायब म्हूण बगर पूण आतां ह्या वर्सांनी सारकें भेट हाच्या नंतर तेन्ना कमिटी केस रजिस्टर केल्ली हे कमिटी अरेस्ट काटार मुट्टो आनी आमगे गोंयकारा सगळें सोदोड घालून सोडलो जर तुम बाप भयणीनो राग शिजोय आनी मोग तांकां दाखोवप ना आनी एकूच सांगप म्हणलो म्हज्या मोगाच्या गोंयकार बाब भयणीनो हे आसा जाल्लो ही समाज म्हणजे तकली सदां भाशण पुरो आनी एकूच तुमगे आम्ही त्याला उलयले एसपी जाल्यार एसपी क्रायम ब्रांच आनी आमचे पोस्टमॅन म्हणटा आमकां स्वता एक केस घेवपा नाका आमच्या पयलीं सांगलां आय फ्रॉम टुमॉरो एक प्रेसाचो We will give a collective call. Opposition party, activists, everyone coming together. We will paralyze Goa. And we will show this. कैंडल लाइट बनाय कैंडल मुखार गोंयकार तपासतानी उठतलो कैंडल लाइट इनाम ऑफ कैंडल लाइट आणि एक मुखार पीसफुल प्रोटेस्ट उठना नो पीसफुल प्रोटेस्ट दिस इज द फाइनल कॉल फॉर गोवा बाय टुमॉरो 5 o'clock पास मुलाला दिसना now your case is well. Thank you very much.
ऐकले तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या सीएमचा बर्थडे माझा डेडलाईन दिला मिनिस्टर म्हणून माझ्या मनोपाचं देवता जाईल आणि देवने गेले we will go and Goa will be declared bomb. कौन खेला हमारे आणि बाकीचे 2 जण आमदारचे आशिष त्यांना गोवा बंद जातलो आणि सगळ्या हिंदू लोकांना आवाहन करता दिस इज नॉट फाईट ऑफ ख्रिश्चन कम्युनिटी दिस इज अ फाईट all the opposition Goans Goinkar will take a call for Goa Bandh. आम 5-7 देखून रावताय 5-7 तर आमकां डिसिजन मेळना आमी डायरेक्ट एसपी सांगिला ते तिगाय आमदार रिजायन जावपा जाय मोविना मिनिस्ट्री तू काडूं जायो हाल्या 5-7 देखून तो जायना आनी तो कट्टर मुठाय तो मेळना मागीर आमी गोंयकार एकवटान हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम गोंय पुरो फूल गोवा कलेक्टिवली एकठांय जावन आमी डिसिजन घेवन गोवा बंद करतले एक मोवीन ओलो आम गोंयकार ओल्टे सीएमान सांगपा जाय डायरेक्ट single point agenda till 5 o'clock tomorrow evening we are giving an ultimatum to the government of Goa to get that Khattar here to Goa, get him arrested, and Movin Gudino has to resign and those 2 other MLAs. आयज आमी हिंगा मेळपाक गेल्ले एसपीक मेळ्ळ्या संतोष बाबाक हांगा सगळे ऑपोजिशन पार्टीचे लोक आसले काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आम आदमी सगळे आनी बाय प्रतिमा वॉरन हांवें एंटनी सराक प्रोटेस्ट आपयल्लो लोक येयले गोंयकारांक देव बरें करूं आतां विजय सरदेसाय एसपी कडेन उलयला विथ वॉरन आलेमांव आनी सगळे प्रतिमा आनी ताणें एक डिसिजन घेतला पुलिसा मध्ये एक रिपोर्टर आसतलो जो मिडियाक अपडेट दितलो आनी फाल्यां 5 म्हणल्यार टायम दिला चीफ मिनिस्टराची फाल्यां बर्थडे 5 म्हणल्यार अरेस्ट जरी जायना खट्टराक आनी मामीन गुदिनाक जरी सेट करना जाल्यार वी वील पॅरलायज गोवा वी वील गिव अ कॉल टू देयर वील बी नो पीसफूल मार्च देयर वील बी नो कॅन्डल लायट ह्या फावटी गोंयकार रस्त्यार देंवतलो तो गोवा बंद करपाक देंवतलो व्हेरी गुड सो टिल 5 o'clock लास्ट चान्स व्हेरी गुड व्हेरी गुड from the cabinet immediately and arrest Mr. Khattar by tomorrow 5 क्रॉस जाले आमी कॉल दितले ते केन्ना ते आमी सगळे उलोवन फाल्यां सांजेच प्रेस दितले आफ्टर 5 विल गिव अ प्रेस कॉन्फरन्स व्हेरी गुड वालोर तुका वालोर मोग आसो वालोर मिशुबाद डिसिजन गेले सारखे गेले डिसिजन धावता Ashan!
हांव येतलो न्हू मॉर्निंग सॉरी म्हणलो तेणे आयज आमी रावता आसले पूण लोकांक आमी कॅन्डल लायट लापयल्या इनकन्विनियन्स जावपाक जायना लोकांक प्लीज नाव डिस्पर्स बाय टुमोरो आफ्टर 5 वी अनाउंस द नेक्स्ट कोर्स वी विल पैरालाइज गोवा वी विल ब्लॉक गोवा डिमांड इज टू अरेस्ट गौतम खट्टर इमिजिएटली बाय टुमोरो आणि सेट नवीन गुदिनो बाय 5 o'clock टुमोरो आणि हे दोन्ही डिमांड पूर्ण जायना देन गोवा विल युनाइटेडली ऑपोजिशन एक्टिविस्ट एवरीवन अनाउंस गोवा बंद गोवा विल पैरालाइज and Goa will see a major law and order situation. Government is responsible. No, we will declare by tomorrow 6 o'clock. We will press get there. We will talk and we will declare. आणि मेगा फक्त एक रिक्वेस्ट डॉक्टर प्रभास सावंत आज समजतो पोतून रिपीट करता आम्ही शांती कायची गोंयकार आम्ही काय स्लोगन घालू ना कोणाच्याच विरोध उलोवं ना कोणाक रेस्पेतान मान राखून आम्ही हिंस मोडीत रोजार करीत एसपीच्या दारांत आयली पुलीस हेडक्वॉर्टर्सात एसपी आमकां कितें स्टोरी सांगल्या सगळ्यांनी ऐकल्या एसपी सांगता आमी काडल्या केसांनी क्रायमाक दिल्या ताच्या भावाक जे हाडला तो माधव कट्टर तो एक स्टेप फोट जावन आसा आमकां तें नाका आमी डायरेक्ट आतां सीएमाक सांगतात सीएम टुमॉरो इज योर बर्थडे वी आर गिविंग यू अ डेडलाइन टिल 5 o'clock वी वॉन्ट जस्टीस टिल 5 वी आर गिविंग यू डेडलाइन तूं डिक्लेअर कर की मोविन गिदिनो जो मंत्री आसा ताका आमी काडून उडयलो म्हणून सरकारांतलो ताका मंत्रीपद काडलें म्हणून आनी काडना जाल्यार बाय 6 o'clock अगेन मायसेल्फ आय मेशू एंटनी वॉरन we will give a call to all the opposition political parties, all the activists, all the NGOs, and we will try to have a Goa fun. तुम्ही हसताले रे? लास्ट में गेला आज 5 पासून लास्ट आमच्याकडे लास्ट डेडलाइन दिते जरी तो गौतम कटारा 2 अण्णा जाल्यारू इतो मिगे फिरोली नी सटक जाता कामा आमचो साहेब जय हिंद सगळ्या गोंयकारांक हांव कर्नल जिजस फुर्तादो इंडियन आर्मीचो आनीक एक जेजुईत स्कुलाक शिकलेलो लॉयला हायस्कूल पयले सुवातेर म्हणल्यार हांव मागता आमच्या गोंयांत शांती आनी एकामेकाचो मोग गोंयच्या साहेबान आनी दामोबामान सदांच सांबाळून दवरचो आनी दुसरें म्हणल्यार फाल्यां आमचो
दोतोर बाबाचो सीएमाचो बर्थडे मागुया ताच्या लागून गोंय आमचें बरे भशेन ताणें एडमिनिस्ट्रेट केल्या प्रमाणे मेन म्हणल्यार हो गौतम खट्टर जे पळय उलयला तेज्या उतराचेर हांव एक मिलिटरी मनीस म्हणटकूच हांव ताची उतरां आयकतालो तो म्हणटा आमचो गोंयचो साहेब एक आतंकवादी म्हणून आनीक तो हिंदीन म्हणटा बहुत सारे स्कूल हैं जिनका नाम सान जावियर है जो खुद एक आतंकवादी है और आप ये सोचो कि जो बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका हाल क्या होगा म्हणटकूच मनीस कितें म्हणूंक सोदता की जे इस्कॉलांनी आमचे झेजुईत स्कॉलांनी सान फ्रांसीस शावियर म्हणटा ते झेजुईत हे इस्कॉलांनी पळय भुरगे शिकतात तितूंत हांवूय शिकलो मडगांवच्या लोयला हायस्कुलांत हे भुरगे आतंकवादी जाले काय हें म्हाका दिसता चुकीचें कित्याक हांव स्वता काश्मीराक 5 वर्सां रावलां आनी आतंकवाद्यांचे विरोधी हांव एक झगडपी मनीस ताका लागून म्हाका खूब दूख दिसता कित्याक आमच्या गोंयचे तरी खंयचेय आमच्या इंडियेच्या भारताच्या जेजुईत स्कुलांतले भुरगे वो खंयचे सेंट झेवियर्स कॉलेजीचे भुरगे सेंट झेवियर्स हायस्कुलाचे भुरगे म्हाका दिसता टेररिस्ट केन्ना जावंक ना आज पर्यंत तरी आनी हाजें एक सगळ्यान व्हड उदाहरण म्हणटा तें हांव दिवंक शकता जें पळय आमचें मारगांवचें लोयला हायस्कूल आसा त्या हायस्कुलांत आमचो स्वर्गीय सगळ्या गोंयकारांचो मोगाड सीएम जो आज ह्या संवसाराक ना बाब मनोहर पारेकर शिकून व्हडलो जालो पूण आतंकवादी जावं ना तो आमचे भारताचो रक्षा मंत्री जालो डिफेन्स मिनिस्टर जालो सो म्हाका दिसता हें म्हणप की बच्चों का क्या हाल होगा हें म्हाका खूब दूख दिसता बाकीचे लोकांचे आपले दृश्टिकोन आसतले पूण हांव हे खातीर हें सांगूंक सोदतां की बच्चों का क्या हाल होगा म्हणजे कितें हे भुरगेय बीन जे इस्कुलाक पळय शिकता म्हज्या फाटल्यान लोयला हायस्कूल आसा म्हणटकच अशें जावं येता की हें मडगांवचें पळय पुलीस स्टेशन आसा मडगांव पुलीस स्टेशन खतरे में है जरी तर लोयलांतले भुरगे आतंकवादी जाता जाल्यार सो हें सामकें चुकीचें तो हें उलयता तें आनीक ताका लागून म्हाका दिसता ताका एरेस्ट करपाक जाय ताजेर एक क्रिमिनल डिफॉमेशन केसूय घालपाक जाय की तो जी पळय आमची जेजुईत संस्थाची स्कॉलां आहा तेंचें नांव पेडेर करूंक सोदता म्हणून जय हिंद सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी जय गोंय जय हिंद